नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार. आयज पॅरीस ऑलिंपिक खेळाचो चवथो दीस. खेळाच्या दुसऱ्या दिसा मनु भाकरान 10 मीटर एअर पिस्तूल सर्तींत कांस्य पदक जिखून नेमबाजीत पदक जिखपी पयली भारतीय बायल म्हूण इतिहास घडयलो. आयज मनु आनी एक इतिहास घडोवपा खातीर शूटिंग रेंजाचेर वतले. भारतीय प्रमाण वये प्रमाण दनपारच्या 1 वरांचेर आपलो जोडीदार सरबजोत सिंग हाचे वांगडा ते 10 मीटर एअर पिस्तूल सर्तीच्या मिक्स टीम गटाच्या कांस्य पदकाच्या प्ले ऑफ खेळाक सुरू करतले तेन्ना एकाच ऑलिंपिक सर्तींत 2 पदकां जिखपी पयलो भारतीय खेळगडो जावपाची मनुची मोख आसतली. अजून मेरेन खंयच्याच भारतीय खेळगड्याक एका ऑलिंपिक सर्तींत 2 पदकां जिखूंक जावंक नात. फक्त मनु आनी सरबजीतच न्हय तर आनी जायते खेळगडे आयज मैदानार आपल्या यत्नांची पराकाष्ठा करतले. दनपारच्या 12:30 वरांचेर दादल्यांच्या ट्रॅप शूटिंग क्वॉलिफिकेशन फेरयेंत पृथ्वीराज तोंडाई मान जाल्यार ह्याच खेळाच्या बायलांच्या गटात राजेश्वरी कुमारी आनी श्रेयसी सिंग आपल्या मोहिमेक सुरवात करतल्यो. तिरंदाजीत सांजेच्या 5:15 वरांचेर अंकिता भगत, 5:30 वरांचेर भजन कौर ही बायलांच्या एकोड्या गटाच्या राउंड ऑफ 64त जाल्यार रातच्या 11:15 वरांचेर धीरज बोम्मदेवरा ह्याच सर्तीच्या दादल्यांच्या गटात सर्त करतलो. बॉक्सिंगात 5:15 वरांचेर अमित पांगल, 9:25 जॅस्मिन लांबोरिया जाल्यार रातच्या 1 प्रीती पवार हांच्यो मॅची जातल्यो. बॅडमिंटनात ह्या ऑलिंपिक सर्तींत वांटेकार जावपी एकुलते एक गोंयकार तनिषा क्रेस्टो आपले दोट्टी जोडीदार अश्विनी पोनप्पा हाच्या वांगडा 6 कोर्टार देंवतले जाल्यार दादल्यांच्या दोट्टी गटात चिराग शेट्टी आनी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी हांची जोडी 5:30 वरांचेर आपल्या गट पावंड्याच्या खेळाक सुरवात करतली. तशेंच आयज सांजेच्या 5:45 वरांचेर भारत-8 आयर्लंड हो हॉकीचो खेळ लेगीत जावपाचो आसा. ह्या सगळ्या खेळगड्यां खातीर आमी चियर करुया आनी तांकां येस मेळो ही आस्त बाळगुया.